इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हूण सुपरस्टार अमिताभ बच्चनाक हाडपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. केंद्रांतल्या काँग्रेस सरकारान अमिताभ बच्चनाचो हे पयलीं एकदां इफ्फीचे आपोवणे रद्द करून अपमान केल्ल्यान तो आतां मेरेन गोंयच्या इफ्फीक सोयरो म्हूण येवंक सोदिनाशिल्लो. काँग्रेस सरकाराचे कारकिर्दींत सदांच अमिताभाक कुशीक दवरताले, मात हे फावट अमिताभाक ह्या आदींच आपोवणें धाडलां आनी सरकार ताचे जापेची वाट पळयता. नोव्हेंबरांत जावपी इफ्फीचें उक्तावण करपा खातीर सुपरस्टार अमिताभ बच्चनाक हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा. अमिताभ बच्चनाक आमी ह्या आदींच आपोवणें धाडलां अशें आयोजन समितीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघान सांगलें. जाल्यार इफ्फी खातीर पयशे खंयच कमी पडचे ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. There was one saying that they were not even inviting Amitabh Bachchan because of Congress No, government. nothing like that. This time it is BJP government in Goa. There is nothing like that. We don't have any political calculation. No, but is he shortlisted? Is Bachchan shortlisted? His name is there. Shortlisted. Yeah. And you are trying to get him. No, whoever will, if we get a better option, then of course we'll invite them. We'll have to also see the availability. Responses No, चालू असतं ते. They are doing it. Guests have not yet been decided. We have shortlisted some names. They are in touch with the stars. Then Bollywood, Hindi movie person. Yeah. इफ्फीचो उक्तावण आनी समारोप सुवाळो कला अकादमी बदला उक्त्या सुवातेचेर करपाचो आयोजन समितीचो विचार आसा. A thought has come up that see, a closed door theatre is not enough for people. There is limited participation of public also, because as per the MOU we have to dole out 50% of the seats to the DFF and 50% to ESG. So we cannot invite even our MLAs and their spouses going by this rate. So a thought has come up that we'll have it in the open air. We'll have a big air conditioned dome theatre. We are trying to find the location which can accommodate at least 3,000 to 4,000 people at a time. So I think if this is decided, then we'll be needing an event management agency. इफ्फी कार्यावळीन नवे विभाग चालू करपाचो आयोजन समितीचो विचार ना. चालू वर्सा अंतरलेल्या सुपरस्टारांक आर्गां ओपपाची खासा कार्यावळ आसतली. इफ्फी खातीर एअरलायन्स आनी हॉटेल्स थारोवपाचें काम सद्याक चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. सरकारी कचेऱ्यांच्या पाटयांचेर इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठींतल्यान नांव आसचें असो सरकाराचो आदेश आसा. मात वास्कोंतल्या सरकारी कार्यालयांची नांवां फक्त इंग्लिशींतच बरयल्लीं दिसतात. इंग्लीश वाचूंक येना तांकां हाचो त्रास जाता अशें कोंकणी लेखक मिलिंद काकोडकार म्हणटा. कार्यालयाच्यो पाटयो तिनूय भाशेन मारतले अशें आतां येरादारी पालवी संचालक विनोद आर्लेकार सांगता. वाचपाक कळना जाल्यार ते हांगा थंय भोंवत आसतात, ताका विचारतात हें कॅबीन कोणाचें, थंय कितें बरयलां. त्या खातीर तिनूय भाशेंतल्यान आसल्यार म्हाका दिसता बारीक लोकांक तशी मजत जातली. सरकारान ताचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी अशें तरेन ते बोर्ड जर घालत जाल्यार बरें पडटलें, सगळ्यांक बरें पडटलें. आमकां सरकारान सर्क्युलर धाडलेलें आसा. तेज्या उपरांत हांवें ऑर्डर केल्लेलें आसा की कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश अशे तिनूय लँग्वेजीचे बोर्ड येवचे म्हणून आमी ऑफिस कॉरस्पॉन्डन्स केल्लेलें आसा. अजून ते अवेलेबल जावना. हय, आमी हेतूंत निश्चितपणे ते घालतले. बार्देश बाजाराक आनीक बरें काम करपाक मेळचें म्हणून नवी बिल्डींग बांदपा खातीर जमीन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर म्हापशेचो नगराध्यक्ष सुधीर कानोळकारान मंगळारा दिलें. बार्देश बाजाराच्या 22व्या वर्धापन दीस सुवाळ्यांत उलयतना कानोळकारान हें उतर दिलें. बाजाराच्या गिफ्ट कुपनाचें ह्या वेळार उक्तावण केलें. ही संस्था वाडपाक जाय जाल्यार तांकां बऱ्या पैकी जागो जावो. आयज आमी पळयता हांगा पार्किंगची खुबशी समस्या आहा. पार्किंगच्या समस्येक लागून काही कस्टमर हांगा येवंकूय पावना. तेंचो जो मॅटर म्हाका दिसता कोर्टान आहा, सगळ्यांनी लागून जाता जाल्यार म्हाजे कडसून हातभार लावन तेंचो तो जाग्याचो प्रश्नाचो सुटावो जाता जाल्यार हें करपाक हांव हातभार लायतलो. आनी म्हाका दिसता येता त्या नव्या वर्साचे मेरेन काहीतरी सुटावो जावंक शकता. अनेक प्रकारचे सहकारी संस्था निर्माण करूं येता. बार्देश बाजार हे सक्सेसफुल जाला, त्यापासून स्फूर्ती घेवची नव्या तरुण कार्यकर्त्यांनी
आणि ज्या प्रकारे बार्देस बाजार वयर सरलो लोकहितासाठी काम करून तसो संस्था आम्ही निर्माण करतले अशी जर इच्छा आणि मनात आपली उमेद जर बाळगली तर गावागावांनी ती संस्था जावं येतात. किंवा न्यू इयर असो ह्या सणाच्या वेळार आम्ही अशो ह्यो लकी गिफ्ट कुपन काडटा जेणे करून आमच्या ग्राहका कडसून किंवा शेअर भागधारका कडसून आम्ही एक पैसो घेनासतना 200 रुपयाची खरेदी केल्या बरोबर त्यांना एक कुपन दिता आणि त्याच्यापेक्षा जास्त जर खरेदी केली सरान सांगले 90,000 सुमारे बक्षिसां येता म्हणून लाखा वयर बक्षिसां आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.